हॅलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू वन मोर न्यू व्लॉग. तर कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी असतली आणि आम्ही बी बरी आसा, एकदम मस्त अशी. अबो आसा खैर पळय काळका बसला. ऍक्च्युअली लाईट बी सगळी आसा तरी बी लाईट बी पेटना आमगेर मरे. काळका बसला का लाईट बिटी पालयता, दारा बेर धापता आणि बसता. तर आम्ही असा घरा कडेन जशें की तुमकां खबरच आसा, तुम्ही लास्ट व्हिडिओन पळयला, त्याच्या लास्ट व्हिडिओन बी पळयला. तर घरा कडेन येयल्ली आसा आनीक आयज आमी वतली सांजची. काल आमी डॅमार गेल्ली, मिनी वॉटरफॉल तुमच्या खातीर शूट केला आमच्या हांगसर. सो आय होप तुमकां ते व्हिडिओज जे आसा पळय ते म्हाजे आवडले आसतले आनी तुमी एन्जॉय बी केले आसतले. तर आयज तुमच्या खातीर असोच आनीक नवो व्हिडिओ घेवन आयला. व्हिडिओ इन सेन्स आयज खंयच वचपाचें ना. आयज तुमच्या खातीर माली रेसिपी, तुमची न्हू सामकी रिक्वेस्टेड अशी रेसिपी, सिजनल रेसिपी, ती आयज तुमच्या खातीर. तर फाटल्या दिसांनी हांवें दाखयल्लें तुमकां की तेरो जो आसा पळय तो मान केला म्हाका दिला बी म्हणून. सो तेन्ना म्हाका न्हू खूब जाणांनी कमेंट केले की तुजी माची रेसिपी जी आसा पळय न्हू तेऱ्याची ती आमच्या वांगडा शेअर कर, आमकां दाखय अशें म्हणून. आनी तेज्या पयलीं बी जेन्ना हांवें सिजनल भाजी रेसिपी ज्यो तुमच्या वांगडा शेअर केल्ल्यो पळय तेन्नाय बी म्हाका खूब जाणांनी कमेंट केले की तेऱ्याची रेसिपी दाखय म्हणून. तर हांवें केन्नाच तेरो करूं ना आनी करनाय बीन हांव, कित्याक की तो तेरो न्ही बुड्डता, ताका लागून हांव हात लायना. तो काडपाक बी वचना, तो शिनपाक बी वचना. कोणें काडून शिनून बी दिलो जाल्यार हांव करपाक शकता एकदां, बट शिनना बी म्हाका रोकडो बुड्डता, हात बी तांबडे जाता ताका लागून. तर जेन्ना पळय तुमी सांगलें पळय न्हू म्हाका तेन्नाच हांवें डिसायड केल्लें की हांगा जेन्ना येतलें पळय तेन्ना म्हाका कडल्यान ही रेसिपी जी आसा पळय ती करून घेतली आनी तुमकां दाखयतलें अशें म्हणून. तर तीच रेसिपी न्ही आयज हांव तुमच्या वांगडा शेअर करता. मा कशी करता ती आतां पळयात. तर खूब जाणांची न्ही आपापली वेगवेगळी पद्दत आसता करपाची. अशें ना की आमी करता त्याच भशेन तुमीच घरा कडेन करता आसतली अशें बी ना. जर तुमी करता पळय न्हू ती आमकां खबर आसपाना मे बी की कशी करता ती. सो आमगेर कशी करता पळय न्हू ती रेसिपी आयज हांव तुमच्या वांगडा शेअर करता. आमगेर न्ही मा तेरो शिनून बीन न्ही तितून चणे भिकणां अशें खूब कितें घालता आनी प्लस न्ही मसालो जो आसा पळय न्हू तो वांटून करता. थोडी जाणांनी बेश्टी बी करता, फक्त तेरो शिजोवन चणे भिकणां घालून तसो करता. बट आमी तशी करना, आमी तितून न्ही मसालो बी भाजून घालून करता. सो तें तुमकां मुखार कळटलें जेन्ना तुमी पळयतली पळय न्हू तेन्ना. तर मा आसा भितर, तेजीच तयारी जी आसा पळय ती करता, तेरो शिनपाचें बिनपाचें तें सगळें चालू आसा. सो आनी न्ही आयज जी रेसिपी हांव तुमकां दाखयता पळय न्हू ती हांव तुमकां इन डिटेल रेसिपी दाखयता. म्हणल्यार तो कसो निवळ करता, तो कसो शिनप, कसो धुवप हें सगळें दाखयता. कित्याक की तेरो जो आसा पळय न्हू तो म्हाका म्हाजीच थिंकींग की मातसो रिस्की असो म्हणून. हेकाच लागून की न्हू मातशें जर उदकाचो हात बी तेका लागलो न्ही मागीर बुड्डता. अशें ना की सगळ्यांकूच बुड्डता असो म्हणून, थोड्यांक बुड्डता, म्हाका तर खूब बुड्डता. हांव तेका हातच लावपाक वचना. तेका लागून तो कसो धुवप, कसो निवळ करप, कसो शिनप ते सगळें न्हू डिटेल हांव तुमच्या वांगडा शेअर करतलें. कित्याक की मागीर डायरेक्ट रेसिपी दाखयली न्हू मागीर खूब जाणां म्हाका कमेंट करतली की कसो शिनला, कसो धुयला, तो बी दाखय असो म्हण, निवळ बिवळ कसो करप तो. फक्त न्ही की कसो काडला हेच सोडून बाकीचो सगळो जो मुखालो प्रोसिजर आसा पळय न्हू तो तुमकां दाखयतले हांव. आनी कसो काडला पळय न्हू हें तुमी कालच्या व्हिडिओन पळयलेच आसतले की हांवें तो कसो काडला तो. हांवें म्हटल्यार मान आमी वॉटरफॉलार गेल्ली पळय, मिनी वॉटरफॉलार आमच्या हांगा, तेन्ना थंय काडलेलो मान तो. सो तो तुमी पळयला आसतली ती तिणें कसो काडला तो. आनी तो जून कसो वळखप, तन्न कसो वळखप हें बी सगळें न्ही माक विचारून मा सांगतली तुमकां की तो कसो वळखप. खूब भशेन आसता, तेरो आसता, तेरी आसता, आळू आसता, डिफरंट आसता. आनी आमी जे आयज करता पळय न्ही तो तेरो. तर ती रेसिपी जी आसा पळय ती तुमी पयलीं पळोवन घेयात आनी मागीर न्ही एकदां तेरो करून जालो की मेळया, मागीर उलोवया. तर मा न्ही सगळ्यात पयलीं हांगासर तेरो जो आसा पळय न्हू तो शिनून घेता. कशी धरल्या गे पानां आरती पुरती अशी पळोवपाची अशी फाटल्यान फुडल्यान कितें आसता बीन न्हू अशें म्हणून तेजेर आनी अशें करून धरपाची एकमेकाचेर गो. वो आमी काल हाडलेलो तो तेरो कांय मेळना, चड थोडोसो मेळ्ळो. हय पळय पात्रांव बी येयलो पळोवपाक रेसिपी शूट करता ती. आनी मा न्ही पळय तेरो खूब धरप गे अशी धरली न्हू अशें करून पिनो मदल्यान. म्हणल्यार ते बारीक जावपा लागना, सगळे रावंड पडटा न्हू लांबचे लांब. आनी ह्या आयदनाक शिनून घेवप.
पयली धुवप ना मागीर धुवप बुड्डत न्हू तो पयली धुयना मागीर धुवप मुगो आनी झाऱ्यान काडप मागीर दाखयता. हात लावप ना. पयली धुवप ना. धुवन शिनले जाल्यार हात बुड्डता. सो पयली फापडून घेवन शिनप असं करून पिनून मागीर धुयता मा दाखयतली. आनी हो इतलो उरला आतां तर हो बीन शिनून घेता. मोठो पडल्यार काय ना न्ही गे. नाही शिजता ना तो शिटयांची. तो शिजोवन फुल मेल्ट जाता. सो मोठो पडलो म्हण काय ना. ते पण एक पान पडले तुजे. मोठो शिनलो म्हण काय ना. अशें ना की बारीक शिनपा जाय अशें ना. कितें आसता बीन न्हू म्हणून पान मातशें फापडून घेवपा जाय. अशें गो कीड कितें आसता न्हू अशें म्हणून आरती पारती पळोवप अशें करून आनी फापडून घेवप. देठी घालप ना न्ही तेजे फक्त पानां जाय जाल्यार घालपा जाता पूण हांव घालना. एक तन्नी आसता जाल्यार देठी बी घालपा जाता. हय मगे काल पावस न्हू गो देठी बी कितें काडपाक पावस न्ही. काल आमकां देठी बी काडपा मेळना. पानांच वयली काडून हाडली मेळटा तशी. तेरो म्हणटा. हय तेरो वेगळो तेरी वेगळी आनी आळू वेगळे. हो तेरो गांवठी. तेरी वेगळी असता ती काळी असता. काळी देठी असता हेजी धवी देठी असता. हे हांगासर न्ही अशे धवे देठे. धवे म्हणल्यार येल्लो असता. आनी जेका काळे देठे असता पळय न्हू हो देठ जेका काळो असता पळय मरून टायप ती तेरी. पळय असं असता देठ. तेरो धवे देठाचो ताका तेरो म्हणटा. काळो असता तो तेरी. आनी आळू येता तेजे पान खूब व्हडले असता न्ही गे. व्हडले पानाचो असता तो आळू. तर हो मा आतां सगळे शिनून घेतले. मागीर शिनून जालें की दाखयता. समज देठी काडले न्हू देठी हाडले काडून जाल्यार अशें करून सोलपाचे देठ न्हू तेजी साली सगळे काडून घेवपाचे चारी सायडीचे आनी मदलो पार्ट घालपाचो. सोडली म्हणटकीर ते मागीर आनी तशेंच घातलेले तेका जून लागता घट लागता न्हू खावपाक. हय आनी अशें करून मागीर शिनपाचे ते बारीक. जून जाता त्यो येल्लो जाता न्ही पानां. ग्रीन जातात. काळपट गो. डार्क ग्रीन जाता ती जून. आनी पोपटी आनी येल्लोइश टायप असता ती तन्नी. कोंबडी अशी असता पळय कवळलीशी कोंबडीशी असता. सो हो न्ही हांगासर अर्दसो मान शिनून घेतला आनी तोच न्ही मा धुवन काडटा आतां. सो तुमकां दाखयता खंय धुवन. तर ज्या आयदनाक शिनून घेतलेलो पळय न्हू त्याच आयदनाक थोडेशें उदक घालून हात लायनासतना मा धुवन काडटा. हरशीं म्हण तांकां कांय चिकोल बी आसत ना म्हणजे पानाचे उरना न्ही काय तेजे. सो व्हडलो धुवपाचें बी व्हडलेशें टेन्शन ना. तरी पूण जस्ट तुमी एक दोनदा उदक घालून झंझोळून काडपाचो. हात लावप ना. हात लायल्यार बुड्डता. ताका उदक लागलें की ना बुड्डत तो मागीर. सुको आसतना बुड्डना न्ही गे. आनी बुड्डल जाल्यार मागीर कितें करपाचो. सोलो लावपा बिंडाची हाती घश्टुपाची सगळे नाल्यार अगळ ना जाल्यार भिंडा सोलो जी आसता पळय ती लावपाचे इफ सपोज बुड्डत जाल्यार. तर आपण हांगसर न्ही धुवन सगळं घातलो मान कुकरान. आतां न्ही हेका शिटी काडून घेवपाक जाय. ती सोलां घातली. भिंडा सोलां कोकमाची कितली आसता गे ती 5-6 सोलां घातल्या. बुड्डोवपा जायना म्हणून. आतां बुड्डत न्ही एकदां शिजतकी सुद्दां ताका लागून. आनी आतां उदक हो न्ही आमचो तो शिनून घेतलेलो पळय न्हू तो कुकर भर जाला. आनी ताका आमी हे कप जे आसा पळय न्ही हे कप ते 3/4 कप घातल्या पळय. इतलेशें उदक उरलां. तर हे न्ही आतां आमी कुकराक 4 सिटी काडून घेवया पयलीं. आनी मागीर बाकीचे भिकणा चणे बी घालपाचे. सिटी भितर हें भरो जायना म्हणून एक प्लेट दवरप अशी. सिटी येता पळय न्ही तितून मागीर हें शिजोवन भितर वचून भरता न्ही. सिटी आसा न्ही हेका मागीर ते अशें करून भितर वचून भरता न्ही भितर. ताका लागून खंय हे अशें प्लेट घालप खंय वयल्यान आनी मागीर कुकरान हें लावप. आनी तांकां उदक लागना न्हू पानां त्या म्हणजे सुकी उरता आनी ते सिटी भरता म्हणून ते प्लेट घालप. बरी आसा ट्रीक. आनी आतां हाय फ्लेमीचेर दवरून न्ही हे आमकां आतां 4 सिटी काडून घेवपाक जाय. आनी
कुकराक सिटी येता म्हणल्यार न्ही आमी मसाल्याची तयारी करून घेवया. मिरसांग जी आसा पळय ती वाटपाक घेवपाक जाय. सो सोय बी कातून बाकीची तयारी जी आसा पळय ती करून घेता. तेदो म्हळ्यार कुकराक न्ही 4 सिटयो येतल्यो आमच्यो. तेरो जो आसा पळय न्हू तो आमी कुकराक शिजपाक लायला आनी कुकराक सिटी येता म्हणसर न्ही हांगसर आमी सोय जी आसा पळय न्हू ती भाजून घेवया. तर नॉर्मल जशी आमी सोय भाजून घेता पळय न्ही रोसाक बीन तशी भाजून घेवपाची. म्हणल्यार हांगासर न्ही कांदो घेतला एक मिडियम सायजाचो रफली चॉप करून, बारीक असो ना, रफली चॉप करून. 2 ग्रीन चिली घेतल्या आनी अर्दे नाल्लाची सोय, एक वण्यास न्ही गे ही, हय अर्दे नाल्लाची हांगसर सोय घेतल्या. आनी तेच्या भायर हांगासर न्ही लसूण थोडीशी 7-8 लसूण पाकळ्यो, हय 7-8 लसणूची पाकळ्यो. तर हे न्ही आमी सगळें आतां भाजून घेवया. जशी आमी रोसाची बी सोय भाजता पळय न्हू त्या प्रमाणे भाजून घेवपाक. सोय जी आसा पळय न्ही ती हांगासर भाजून घेतल्या. कांदो आनी सोय जशी रोसाक भाजता तशी. आनी तितून मानी मसालो घालता. हळदी पिठी इल्लो घातला खंय, 2 चमचे मसालो, 2 चमचो गरम मसालो, मालो मसालो जो मा करता तो पळय. जो कुकर जो आसा पळय न्हू तो जाल्लो आसा सिटी येवन. तुमी पळोवपाक शकता उदक कितलो आशिल्लो पळय तेरान, आतां कितलो जालें पळय. शिमटो काय गे तेराची क्वॉन्टिटी पळया शिजचे पयलीं कितली आशिल्ली ती सांगशे करून वयर म्हळ्यार भरो नाशिल्लें आनी आतां पळया ती कमी जाल्या ती. तर 4 सिटयो काडल्या. हय बरो विरता न्ही. 4 सिटयो काडून घेतल्या आतां. आतां न्ही हितून परत नाका. आतां न्ही हितून आमी अर्दी वाटी चणे फुगोवन घेतलेले रातभर आनी अर्दी वाटी न्ही चवळ्यो. तुमी जाय जाल्यार एक कितेंय बी घालपा जाता, चवळ्योच घालपा जाता जावं चणेच घालपा जाता, ग्रीन चणे सुद्दां घातल्यार जाता, एक कितेंय घातल्यार जाता, मिक्स बी घातल्यार जाता. मान न्ही हांगासर अर्दी वाटी चवळी धव्यो, अर्दी वाटी न्ही धवे चणे फुगोवन घेतलेले ओवरनायट सोक करून ते घातल्या हितून. आनी ही भिकणां पणसाची भिकणां फोडून धुवून घेतल्या ती घालपाची. सोलून बी घेवप, सोलून बी घालपाची. ना सोलना जाल्यार तांकां खूब दिसाची न्ही चितो असो लागता आनी दीक सो आसता, ताका लागून सोलून धुवून बिवून घेवन ही घालप. आतां न्ही आमी हांगसर एका न्ही 2 सिटयो काडून घेता. ही गॅसाची फ्लेम जी आसा पळय न्हू ती एकदम हायाचेर दवरून हांगासर आमी कुकर जो आसा पळय तो परत लावन घेता. एक 2 सिटयो काडपाच्यो हाय फ्लेमीचेर दवरून, सो दॅट चणे आनी भिकणां जी आसा पळय ती बरी शिजपाक जाय. ह्या सायडीच्यान हांगासर सय भाजून जाल्यार ती थंड जावपाक दवरल्या. सो 5 ते 10 मिनटांनी ही थंड जाल्या उपरांत उदक घालून वांटून घेवपाची. सो ते मेरेन आमचो कुकर बी जातलो. तर हेनी हांगासर कुकर लायलो पळय न्ही तो कुकर जालो, सिटी काडल्या 2 सिटयो काडल्या ताका. आनी चणे आनी भिकणां तुमी पळोवपाक शकता कासो हो गे पळयात चणे आनी भिकणां काय बरी हांगासर शिजल्या पळयात, काय बरी शिजल्या पळय. हें आसा म्हणलें पळय सोय. आनी तितूक न्ही मान आतां न्ही एक 5-6 लसणूच्यो पाकळ्यो ज्यो आसा पळय न्हू त्यो धडान घातल्या, सोलून धडान घेतल्या. आनी उदक वाटपाक बीन आमी घातले त्यो एक 4 आनी आतां एक 4-5 न्ही हांगासर घातल्या बेश्ट्यो धडान घातल्या शिजोवपाक. तर हेतून न्ही आमी आतां सगळ्यात पयलीं सोय जी वाटून घेतली पळय न्ही ती घालपाची हांगासर. आनी सय वाटटा पळय न्ही ती मातशी दाटसर अशी वाटपाची, चड बारीक वाटप ना. हुमणाक बी वाटता तशी, रोसाक बी वाटता पळय न्हू त्याच प्रमाणे वाटपाची. आतां हितून 2 चमचे सुमार मीठ. आमी हांगसर 2 चमचे घालता. हेजो अर्थ अशें न्ही की तुमी बी 2 चमचे घालपाक जाय. तुमी न्ही तुमच्या टेस्टाच्या अकॉर्डिंग घालून घेयात. मीठ जे आसा ते आमचो चमचो बारीक न्ही प्लास्टिकचो ताका लागून हांगासर 2 चमचे सुमार घातल्या. आनी आतां इल्लोसो न्ही मा गोडाचो उडयता मातसो बारीक असो, टेस्ट मातसो बरो येता न्ही ताका लागून. आनी आतां हे आमी मिक्स करून न्ही मिडियम फ्लेमीचेर न्ही शिजपाक दवरया. शिजपाक इन सेन्स खतखत काडपाक जाय एका. तर सय शिजपाक जाय न्ही ताका लागून. तेरो बीन भिकणां चणे जे आसा पळय ते सगळें शिजलां. फक्त न्ही हांगसर सय जी घातल्या पळय ते शिजोवपाक लागून खतखत काडून घेवपाचो एक 5 मिनटां सुमार. आनी तुमी हांगासर पळोवपाक शकता तेरो जो आसा पळय तो काय बरो जाला पळय, सामको विल्ला न्ही सामको इल्ला सामको. हेनी तुमी शिता वांगडा बी जेवल्यार बरें लागता, सामको मेल्ट जावन गेला. तर एक न्ही 5 मिनटां हेकात आमी खतखत काडून घेवया. तर हो पळयात हांगासर आमचो तेरो जो आसा पळय न्हू तो एकदम रेडी जाल्लो आसा. मस्त असो वास तर घमघमीत सुटला. हा पळयात चणे चवळ्यो भिकणां मसालो वाटून
हांगासर तेरो जो आसा पळय तो केला मान. तर हो न्ही आतां टेस्ट करून पळोवया की कसो जालो तो. मागीर जेवन घेवया आमी. पयलीं हेजो टेस्टाचो रिव्यू जो आसा पळय न्हू तो दिता तुमकां आनी मागीर जेवपाचो प्रोग्राम करतले आमी. तर हो हांगासर जो तेरो आसा पळय न्हू तो हांव थोडोसो प्लेटीन काडून घेता आनी हो सांगतलो खावन की कसो जाला तो. पात्रांव बसला हांगासर. घे रे टेस्ट कर आनी सांग. नाका गेम ही पळय फकत म्हागे मोबायलाचेर सकाळच्यान हें जालो आसा लुडो. बरं लागता न्ही. तुवें केन्नाय असो तेरो खावना आसतलो. बेश्टो सादो मसालो नासतना शिजोवनूच करता पळय पानां तो खालो आसतलो म्हणून तुका तो टेस्ट आवडनाशिल्लो तेऱ्याचो. बरें जालें न्ही. तर आमचे जेवण बिवणी आतां जाल्लें आनी आयची रेसिपी जी आसा पळय न्ही तेजो रिव्यू बी तुमकां दिल्लो आसा हेणें. लायट आसा पळयात. स्टील हो काळोख करून बसला हांगासर. आनी एक तेरो न्ही एकदम मस्त जाल्लो. बरें जाल्लो रे. आयको येयलें तुमकां. बेस्ट जाल्लो बरो जाल्लो. आनी तुमकां हांवें सांगुना की बेश्टो सादोय बी तेरो करता आनी सगळो मसालो वांटून बी करता म्हणून. हो म्हाका आतां सांगतलो केन्ना तेरो केलो न्ही हो खायनाशिल्लो. म्हणल्यार हांव करत नाशिल्लें हांगा येतकीर केन्ना केलो न्ही हो खायनाशिल्लो की ना आपल्या आवडना म्हणून आयज सांगता बरो जालो तेरो असोय बी करता काय खंय. सो तुमी बीन ह्या भशेन ट्राय करून पळयात. इफ सपोज बरो लागलो न्ही जाल्यार तुमकां परत नेक्स्ट इयर बी करपाक मेळटलें. इफ सपोज आवडना जाल्यार तुमी तुमच्या भशेन करून खावपाक शकता न्ही मागीर. जस्ट एक टेस्ट बी चेंज करपाक जाय न्ही. सदांच आमी आमच्याच भशेन करून खाता. सो अशें करून वेगळें कितें करून खाल्ल्याने आमकां बी आवडटा न्ही खावपाक. ताका लागून होप करता की आयची रेसिपी जी आसा पळय ती तुमकां आवडली आसतली. चलात तर हेच्या वांगडा व्हिडिओय बी आयचो हांगाच एंड करता आनी तुमकां सगळ्यांक फाल्यां एक दीस परत मेळपाक येता आनी एक नवो आनी इंट्रस्टींग असो व्हिडिओ घेवन. तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओज जे आसा पळय ते अशेंच पळयत रावात. व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाका. मेळयात तर फाल्यां. तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय. बाय 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 कर तुमकां. पावस भरपूर पडटा कंटिन्यू पडटा. सो मेळटा मागीर फाल्यां.